नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक महत्वाचो शो घेवन आज तुमच्या फुड्यान आयिल्लो आसा। आयज काल जे ट्रेंडिंग सध्या गोंयांत चल्ला ते मनी फॉर जॉब्स स्कॅम आणि जॉब स्कॅम ह्यो गजाली तुमी खूब आयकल्यो आसतल्यो आणि हाजे बद्दल तुमी प्रत्येक कडेन उलयताय बीन आसतले। पूण ही गजाल कितें आसा आनी हाजे बद्दल चड उलोवपा खातीर आमी हो आयचो एक स्पेशल शो तुमच्या मुखार दवरता, एक स्पेशल स्टोरी तुमच्या मुखार दवरता। जॉब स्कॅमाचो आउटकम कितें आसतलो हाजेर केन्ना विचार केला काय तुमी? हाज्या बद्दल विचार करप भरपूर गरजेचें आसा, कारण एक क्वॉलिफायड आनी एलिजिबल मनीस जर तर त्या अमूक सुवातीचेर ना जाल्यार कितले घातक जावपाक शकता हाचो अंदाज तुमकां केन्ना ना केन्ना तरी आयला आसतलो। म्हळ्यार जेन्ना एक खंयच्या कामा खातीर वता गव्हर्मेंटाच्या जेन्ना ऑफिसान वता तेन्ना कितल्यो फावटी मारच्यो पडटा तुमकां हाजे बद्दल जर तुमकां हो एक्सपिरियन्स येवंक ना जाल्यार केन्ना ना केन्ना तरी लायफान येतलो। आनी हे कित्याक जाता जाल्यार एक क्वॉलिफायड आनी जाका इंट्रस्ट आशिल्लो मनीस थंय ना जाल्यार ह्यो गोश्टी जावपाक शकता किंवा ताजो एक जो वेस्टर्न इंट्रस्ट आसतलो खंयच्या तरी एका कामगाराचो जाल्यार ह्यो गजाली जावपाकूय शकता। आता हे आमी बऱ्या तरेन अंडरस्टँड करूया। खंयच्या तरी डॉक्टरा कडेन तुमी गेल्या आनी तो डॉक्टर न्ही जाल्यार खंयचो तरी दुसरो मनीस डॉक्टर म्हणून काम करता ताका इंट्रस्टूय ना जाल्यार तुमी ताजे कडेन बऱ्या तरेन कशें आपलो उपचार आपले खातीर मेडिकेशन घेवपाक शकतले हे अंडरस्टँड करून घेयात। आनी तशेंच खंयच्याय गव्हर्मेंट कामा खातीरूय जाता जेन्ना एक एलिजिबल किंवा क्वॉलिफायड मनीस थंयसर नासता तेन्ना एक वेगळो मनीस थंय येवन बसता आनी ताज्या उपरांत तुमकां ताजो त्रास सोंसचो पडटा। आमी जॉब स्कॅमा बद्दल सगळेच जाण उलयता आसतले जायते फावट आमी जेन्ना टिट्यार बसता खंय तरी चायेक बसता तेन्ना खूबदां ह्यो गजाली आयकता उलयता आपलें मत सुद्दां दवरता। पूण जेन्ना आपल्याचेर येता तेन्ना कितलेय पयशे दिवन आमी जॉब घेवपाक खुबशे जाण तयारूय आसता ही गजाल तितलीच खरी। आमकां सगळ्यांक खबर आसता ही गजाल चुकीची आसा, बरोबर ना। एक क्वॉलिफायड मनशाक सायडीक काडून खंयच्या तरी दुसऱ्या मनशाक हे जॉब वता तेन्ना सुद्दां आमी कितलेय पयशे दिवन हो जॉब गव्हर्मेंट जॉब खास करून घेवपाक आमी तयार आसता। आतां हे सगळें आमी कित्याक उलयता कारण आयज म्हणजे आयच्या दिसा जेन्ना आमी हांगासर हो शो करता तेन्ना कितल्याशाच जाणांक अरेस्ट केल्ल्याची गजाल आमी सोशल मिडियाचेर न्यूज चॅनलांचेर आयकले आसतल्यो किंवा आमी दुसऱ्यां कडल्यान कोणा कडल्यान तरी आयकले आसतल्यो। अश्यो खुबश्यो केसी आसता जातून फुडें कांयच जाल्ले दिश्टी सुद्दां पडोंक ना। आतां हाजेर कित्याक उलयता जाल्यार काय एग्जाम्पल आमी घेवया। चड फाटी या नाका 2021 GMC एलिजेड जॉब स्कॅम कथीत जॉब स्कॅम जे आशिल्ले तातूंत हायकोर्टान सुद्दां आपली टिप्पणी दिल्ली आनी म्हाका दिसता ह्यो गजाली खूब इम्पॉर्टंट आसा। ताज्या उपरांत हाजें कितें जालें ताजेर केन्नाच कोणें सांगूंक ना। 2022 PWD जॉब स्कॅम जातूर खुद्द PWD मिनिस्टराचें नांव येतालें, पावसकर हे तेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्ले तांचें नांव येतालें आनी हे सगळ्यांनी आयकले आसतलें 2022 गजाल जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें तेच्याच वेळार हे खुबश्यो गोश्टी जाल्यो आनी ते जॉब जे रिक्रूट जाल्ले तांचे सुद्दां कितें जालें हे सगळें ते वेळार आयकलां आसतलें। आनी एक खास गजाल हातून इतली आसा की आतांचे जे मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकर आनी बाबूश मोन्सेरात ते सुद्दां तांच्यांनी सुद्दां एक एलिगेशन केल्ले PWD मिनिस्टराचेर की जॉब हे विकले गेले म्हणून। हे खूब भयानक एलिगेशन्स आशिल्ले पूण ताजे उपरांत कितें जालें काय हो एक मोठो प्रश्न आसा। तेन्नाय बीन गव्हर्मेंट BJPचे आशिल्ले, आयजूय बीन BJPचे आसा। तेन्नाय बीन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आशिल्ले, आयजूय बीन डॉक्टर प्रमोद सावंत हे चीफ मिनिस्टर आसा। पूण ताज्या उपरांत हे जॉब स्कॅमाचें कितें जालें काय इतले खरपणेन हे प्रकरण कित्याक फुडें व्हरूंक ना काय हो एक प्रश्न चिन्ह अजून पर्यंत लोकांच्या तकलेन आसतलो। त्या सीएमांक इतले एक्शन घेवचे अशें दिसूंक ना तेन्ना आनी आयज जेन्ना खुबशे लोकांची नांवां येता तेन्ना बरे तरेन एक्शन जाता काय। आतां एक्शन जाता ती बीन खूब बरी गजाल आसा। आमी आयच्या केसींचेर येवया। सद्याची प्रकरणां जर पळयलीं जाल्यार पूजा नायक हांचें जॉब स्कॅम प्रकरण खूब गाजता आनी तातूंत 2 गव्हर्मेंट ऑफिसरांची नांवांय बीन येता आनी हे म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गजाल आसा की येदो व्हडलो जॉब स्कॅम जेन्ना आमी उलयता तेन्ना कितल्याशाच जाणांनी सद्या आतां केसी घातिल्ल्यो आसा जाल्यार हे एकट्या किंवा 2 मनशांचें काम का आसूं शकना। हे म्हाका दिसता आनीकूय खुबशे जाण इनवॉल्व आसा ताजी सुद्दां नांवां थोड्या दिसांनी फुडें येतलीं का आनीक जे हेवी वेट आसा ते बीन इनवॉल्व आसा जाल्यार हे कळप भरपूर गरजेचें आसा। तशेंच बिचोले हांगासर 2 मनशांचेर जे घातिल्ली जॉब स्कॅम केस आसा ती सुद्दां सद्याक गाजता। काणकोण हांगासर रेजिस्टर जाल्ली जॉब स्कॅम केस तातूंत 3 मनशांची नांवां येता। ही जाल्यो 3 वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो FIR रेजिस्टर जाल्या आनी कांय जाणांची नांवां हातूंत इनवॉल्व आसा आनी तांकां अरेस्टूय बीन केल्या। पूण अश्यो आनी कितल्योश्योच केसी आसपाक येता ज्यो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाच्यो आसा आनी त्यो फुडें येवप खूब गरजेचें आसा। अजून पर्यंत सुमार 10 जाणांचेर FIR नोंद जाल्या
आनी येदेशा गोंयान आमच्या 10 जाणांचेर सध्या FIR जॉब स्कॅम केसीन नोंद जाल्ले आसा की आमी म्हणटात की काणकोण ते पेडणे पर्यंत जर कितें जालें जाल्यार रोखडेच एकामेकाक कळटा जाल्यार ह्यो गजाली आजून पर्यंत कित्याक पुलिसांच्या नदरेक येवंक ना काय किंवा जे विजिलन्स जे डिपार्टमेंट आहा तांच्या नदरेक कित्याक येवंक ना काय आनी इतले जाण जर इन्वॉल्व आसा जाल्यार आनी एक प्रश्न जो म्हत्वाचो आसा तो म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी खुबशे पोस्ट भरले गेले जे होम डिपार्टमेंटान पुलिसांचे पोस्ट म्हणा किंवा बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी जो पोस्ट जे भरले गेले ताजी सुद्दां चवकशी जावप भरपूर गरजेचें आसा की हातूंत जॉब स्कॅमाचें जें प्रकरण जें आसा ते बीन इन्वॉल्व नाशिल्ले न्हू कारण अशा तरेन जेन्ना आमी पळयता तेन्ना म्हणजे 500 600 अश्यो रिक्रुटमेंट किंवा 100 200 अश्यो जर रिक्रुटमेंट जाता तर तेदे वेळार जॉब स्कॅम जावप हे खूप लायकली आसता की अशा तरेचे केसीस जावपा खातीर पूण हे गोंय आसा गोंयान आमी म्हणटा की गोंयान कितें जाल्यार रोखडेच दुसऱ्या मनशाक कळटा म्हण आतां ह्या सगळ्या गजालींनी जर आमी पळयले जाल्यार एक म्हत्वाची गजाल दिसून येता की हिम्मत तरी कशी जाता काय फॉर एग्जाम्पल पुजा नायक प्रकरण जर आमी घेतले जाल्यार खुद्द सीएमान ज्या तरेन सांगला त्या प्रमाण पुजा नायक हे घरा कडेन आयले आनी ताच्या उपरांत ज्यो घडामोडी जाल्यो आनी सीएमाक कशें कळ्ळें की बाबा हे जॉब स्कॅमान इन्वॉल्व आसा म्हूण आनी आयज जेन्ना आमी आयकता की ताका अरेस्ट केला म्हूण तेदेच वेळार हे सगळे फिल्मी स्टायलीच्यो गजाली आमकां दिश्टी पडटा की कोण तरी घरा कडेन वता सीएमाच्या घरा आनी जॉबा खातीरचे एक प्रस्ताव दिता सो ह्यो गजाली कश्यो हिम्मत जाता का हातूंत आनीक कोण हेवी वेट इन्वॉल्व आसा की ताका खबर आशिल्लें की आपूण थंय गेले सुद्दां आपलें कांयच जावपाचें ना ह्यो गजाली खूब म्हत्वाच्यो आसा आनी हाजेर चवकशी जावप खूब गरजेची आसा हातूंत आनीक जायत्या जाणांची नांवांय बीन येतली हातूंत जायत्या जाणांची चवकशी बीन जातली पूण जर हे सगळे चुकीचे आसा अशें म्हणटात आनी आसाय बीन चुकीचे की पयशे दिवन जर जॉब घेवप हे भरपूर चुकीचे आसा जाल्यार इलेक्शना वेळार आमदारांक कसलो रायट आसा की आपूण इतले जॉब दिले आनी तितले जॉब दिले अशें म्हणपाक आमी खुबदां ह्यो गजाली आयकतात की आमदार म्हणटात की आपूण इतले जॉब दिले आपूण तितले जॉब दिले जाल्यार आमदारांक हो कसलो रायट आसा आनी अशें जर म्हणटा जाल्यार त्या आमदारांचेर सुद्दां चवकशी जावप की आमदार कशे दिवपाक शकता हे जॉब गव्हर्मेंट जॉब आसा ते एलिजिबल जो मनीस आसा ताकाच मेळपाक जाय आनी ताज्या खातीर प्रक्रिया आसा ताज्या खातीर रिटन एग्जाम्स आसता ओरल एग्जाम्स आसता ताज्या खातीर क्वॉलिफायींग रावंड आसता ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्या उपरांत तुका एक गव्हर्मेंट जॉब मेळटा आनी ते खूब म्हत्वाचें आनी अशेंच जावपाक जाय पूण हे सगळे आमदार जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक दुबाव निर्माण जाता की हे जॉब आमदार कशे दिवपाक शकता काय हाजेर म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गजाल आसा आनी प्रत्येक जर म्हाका दिसता जेन्ना अशे आमदार म्हणटा जेन्ना इलेक्शन येता तेन्नाच खुबश्यो गोश्टी अश्यो आयकपाक मेळटा आमकां जाल्यार प्रत्येकान विचारपाची गरज आसा की एक आमदार हे जॉब कशे दिवपाक शकता ह्या सगळ्या गजालींनी आनी एक म्हत्वाची आनी खूब फनी गजाल आसा ती म्हळ्यार आमी खुबदां सोशल मिडिया वयल्यान आयकतात की वाळपय सगळ्यांत चड जॉब मेळटा आनी खुबदां म्हाका दिसता जेन्ना 2021 जे जॉब स्कॅम आसा GMC एलेज्ड जॉब स्कॅम तातूंत सुद्दां ह्यो गजाली खूब फुडें सरलेल्यो की वाळपयच्याच लोकांक इतले जॉब कशे मेळपाक शकता काय जाल्यार सुद्दां ही चवकशी जावप गरजेची आसा एक बरी गजाल आसपाक शकता की क्वॉलिफाय जर वाळपयचेच लोक जाता जाल्यार ही खूब बरी गजाल आसपाक शकता पूण हे क्वॉलिफाय जाता तातूंत कितें आनीक गजाली आसा जाल्यार सुद्दां ताजी चवकशी जावन लोकांक फुड्यान येवपूय गरजेचें आसा आनी सीएमान जेन्ना आतां इतले फुडें स्टेप घेतिल्ले आसा की जे जॉब स्किमान इन्वॉल्व आसा तांकां अरेस्ट करून तांचेर शिक्षा जावपाक इतल्यो गोश्टी जर जाता जाल्यार हाजेर सुद्दां एक प्रकाश घालप गरजेचें आसा आनी कितें सत्य आसा तें फुडें हाडपाक जाय कारण खुबदां आमी खुबश्यो गजाली हाज्या बद्दल सुद्दां आयकता आनी सगळ्यान म्हत्वाची गजाल जाल्यार आमी लोक कितले जबाबदार आसा जेन्ना आमी आयकता की पयशे घेवन जॉब दिवपाच्या प्रकरणान खूब जाणांक अरेस्ट केला म्हूण पूण जेंच्यांनी पयशे दिल्या तांचें कितें पयशे दिवन जॉब घेवप सुद्दां चुकीचेंच आसा न्ही जाल्यार आमी लोक हे कित्याक समजना एक एलिजिबल आनी एक सारको प्रामाणीक मनीस त्या जाग्याचेर आसप भरपूर गरजेचें आसा जाल्यार आमी फुडें सरून हे पयशे दिवपाचें प्रकरण कित्याक करता काय हो सुद्दां एक म्हत्वाची ही बाजू आसा ताज्या पेक्षा म्हाका दिसता प्रत्येक पेरंट्सांनी एक थारावपाक जाय की आपल्या भुरग्याक आपूण एलिजिबल करतलो एज्युकेट करतलो आनी त्या जॉबाक फावो असो लायकीचो करतलो आनी ताज्या उपरांत थंय तो पावतलो तेन्ना बऱ्या तरेन लोकांची सेवा खास करून गव्हर्मेंट जॉबान हांव म्हणटा बऱ्या तरेन लोकांची सेवा करपाक पावतलो आनी तितलेच प्रावड पेरंट्सांकूय फील जातले तितलेच प्रावड त्या मनशाकूय फील जातले त्या कॅन्डिडेटाकूय फील जातले आनी तितलेच प्रावड गोंयकारांकूय फील जातले की आपली कामां आमची कामां बेगीन जाता म्हणून हे खूब म्हत्वाचें आसा हे अंडरस्टँड करून घेयात आनी ह्या
गजालींचेर मातसो विचार करात. देव बरें करूं.